what is happening in tourism department as far as beach cleaning is concerned. Because in 2010-11, Department of Tourism has invited tenders for beach cleaning. And that too is for an amount of 90 lakhs in North Goa, 80 lakhs in South Goa, Speaker, sir. Thereafter in 2013, the tender has been invited for an amount of rupees 7 crores, Speakers, for North Goa and 7 crores in South Goa. In Mrs. Drishti Life-Saving Private Limited has been assigned the job of beach cleaning for 105 days for an amount of nearly 2.5 crores, Speaker, sir, as an stopgap arrangement. And recently it was stopped, Speaker, sir. Beach cleaning was stopped. So I want to know from the government or the minister, Korenich was stopped by the contractor. What are the reasons? And for how many days it was stopped? 17, 12, 16 नॉर्थ आणि साऊथ गोवा बीच स्ट्रेचचे क्लिनिंग काम करपा खातीर स्टॉप गॅप अरेंजमेंट म्हणून मिसेस दृष्टी लायफ सेविंग प्रायवेट लिमिटेड मुंबई हेका आमी वर्क ऑर्डर दिले. कंपनीचे नाव, एड्रेस, नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स, डेट ऑफ वर्क ऑर्डर आणि वर्क ऑर्डर कंपनी NXAचे भितर आमी सगळें दिल्लें आहा. स्टॉप गॅप अरेंजमेंटचे काम दृष्टी लायफ सेविंग हेका सगळें सबस्कार पूर्ण करून दिला. GFR 184 जनरल फायनान्शियल रूल चे अंडर सगळे प्रोसिजर करून आणि फायनान्शियल अप्रूव्हल करून घेऊन हे काम दिलां. आता तूं कितें जाय तें काम बंद केन्ना पडलां आनी कित्याक बंद केलें काय म्हणून मदीं तेजो डिमांड आयलो की स्पीकर सर आमकां मातशें वाडोवन दिवचें म्हणून, नाल्यार आमी काम बंद दवरता म्हणून. आमी दिवना वाडोवन, पयशे आनी वाडोवन दी म्हणटालो तो. तेजें काम बरें आसलेलें, आमकां रिपोर्टूय तसो मेळ्ळा. कारण बीच क्लिनाचें काम म्हणटा तें खूब त्रासदायक. तेजे खातीर ताणें बंद केलें काम. बंद केल्या उपरांत आमकांय चॅलेंज जाली, अरे हो मदींच बंद करता, ताका मार्च पर्यंत ताका टर्म आसलेलो, मदीं बंद केलें. आमी आनी वेळ करून आमच्या डिपार्टमेंटान पावल घातलें. आमच्या डिपार्टमेंटान ही चॅलेंज घेतली आनी काम चालू केलें. पण काही लोकांचे बारीक बारीक सारकें क्लीन जायना म्हणून ऑब्जेक्शन येतालें. पण परतें मागीर तो आयलो, आपूण करता म्हणून आतां मार्च पर्यंत ताका दिलें तें परतें.